मोगाचे भाव भयणीनो, बापान जेजूक एक खास वावर करूंक हे संवसारांत धाडलेलो आनी हो खास वावर म्हणजे देवाची बरी खबर. देव सगळ्यांचो मोग करता आनी ह्या भाशेन सुरतीचे राज संवसारांत पसरोवन देवान आपल्या पुताक धाडलो. आनी जेजून हो वार सोंपतकच सगळ्या शिसांक एकठांय केले आनी तांकां एक वावर दिलो. ही खबर आमी आज सुवर्तमानांत आयकल्या. सगळ्या संवसारांत वचात आनी बरी खबर पडटात आनी आमी जाणो की सगळे शीस सगळ्या संवसारांत पसरले आनी देवाचें उतर परगडलें. वेगवेगळे तरेन मारकून लेखणेन देवाचें उतर परगडलें. जो हुकूम जेजून शिश्यांक दिल्लो तो आमकां दिल्लो आसा. आमी क्रिस्तांव म्हणटा, क्रिस्तांव म्हणजे दुसरे क्रिस्त, एनदर क्रायस्ट. तर आमी आमच्या उतरांनी आनी कोन्यांनी देवाचें उतर परगडूंक जाय. मोग करूंक, जे पिडेसान पडल्यात तांकां मोग दाखोवन, जे त्रासांत आसा ताका आदार दिवंक. अशे तरेन आमी हो वावर केल्यार आमी खरेंच क्रिस्त म्हणून ह्या संवसारांत वावरूंक पडटलेत. तर आज आमी कास्त थोडो वेळ शांत रावन आमी कशे तरेन जेजू क्रिस्त आसा संवसारांत ताचेर आमी थोडो वेळ विचार करुया.